पब्लिक पॉलिसी म्हणजे लोक धोरण, सार्वजनिक धोरण, आणि पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे लोक प्रशासन किंवा सार्वजनिक प्रशासन. येणाऱ्या पुढल्या 10 वर्षात, 25 वर्षात, 50 वर्षात लोक धोरण आणि लोक प्रशासन कशें आसचें याबद्दल जर आमी एक ब्रॉड जर नियाळ जर घेत जाल्यार 2047 विजन 2047 हो प्रायम मिनिस्टरान सबंद देशाक दिल्ल्या डॉक्युमेंटान ताचो बरो उल्लेख येता. हांव जेन्ना ह्या डॉक्युमेंटा कडेन विजन 2047 इंडिया विजन 2047 ह्या डॉक्युमेंटा कडेन एक लेन्स घालून पळयता विदाउट एनी पॉलिटिकल, विदाउट एनी परसेप्टिव्ह लेन्स, तेन्ना एज एन पॉलिसी मेकर कितें गजाल्यो आमी एज एकेडेमिशियन्स तांचे फुडें दवरूंक शकतात. कॉलेजीसाचे शिक्षक म्हणा किंवा एक सामके सोशल हातून एक्टिव्ह आशिल्ले लोक आनी कितें मुद्दे घेवन आमच्या पॉलिटिशियना कडेन, आमच्या ब्युरोक्रेसी कडेन किंवा आमच्या पॉलिसी मेकरा कडेन कितें मुद्दे घेवन वचूंक जाय. जाल्यार सार्वजनीक प्रशासन म्हणजे पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन गतिमान जावंक जाय, ते फास्ट जावंक जाय, लोकाभिमुख जावंक जाय, म्हणजे पब्लिक फ्रेंडली जावंक जाय किंवा चपळ जावंक जाय, म्हणजे एजायल जावंक जाय. ह्यो तिनूय गजाल्यो 2047च्या डॉक्युमेंटान प्रिएम्बल म्हणून आयला. सो ही सेज द बेसिक आउटकम ऑफ effective public administration must be to bring in agility, to bring in transparency and to bring in element of public friendliness. लोकाभिमुक्त जावंक जाय. हे जर जावंक जर जाय जाल्यार सद्या परिस्थिती आमची आज कशी आसा. आज आमी जर पळयत जाल्यार कालच्या परस, ह्या वर्सा गेल्या वर्सा परस, ह्या 10 वर्सांत गेल्या 10 वर्सां परस आणि गेल्या 50 वर्सां ताच्या 50 वर्सां परस कंपॅरिजन जर करत जाल्यार आमचे पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन whether it is center, state or district level किंवा at local grassroots level हे तांत्रिक दृष्ट्या सरस झाला कारण आम्ही डिजिटायझेशनाची कास धरल्या. तांत्रिक दृष्ट्या आम्ही सरस जाल्या हाचो अर्थ सार्वजनिक संस्था मातशे आनीकूय अकाउंटेबल जाल्यात. कारण पयलीं जो भंय नाशिल्लो ती अकाउंटेबिलिटी, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ते आयल्या आणि ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी अधिक सक्षम झाला कालच्या परस गेल्या 5 वर्षांत, 10 वर्षांत, 50 वर्षांत एक्सेट्रा. So basic root for all this, the basic catalyst for all this is digitization. आमचे साथे गोयचे उदाहरण घेतले किंवा वेगवेगळ्या राज्यांचे जर आम्ही उदाहरण घेतले तर आम्ही पळयता की प्रशासन आणि नागरिक म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि पब्लिक हे अंतर कमी जायत आसा आणि त्या दृष्टीन प्रत्येक राज्य सरकारान आपापल्या परीन ते प्रयत्न करत असतात. गोंय सरकाराने केला, तुम्ही उदळ म्हणला. गोंय सरकाराचे 2 प्रोजेक्ट गेल्या 5 वर्षांत हांव बारीकसाण जेन्ना पळयतालो की नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट आणि साऊथ गोवा कलेक्टरेटान सरकार तुमच्या दारी म्हणजे जनता दरबाराची जी कार्यावळ केल्या त्या जनता दरबार कार्यावळीक उपाट असो प्रतिसाद लाभला गोंयांत. अशा पद्धतीचे कार्यक्रम तामिळनाडू पासून ते राजस्थान पर्यंत ते आसाम पर्यंत पीपल आर व्हेरी एक्टिव्ह, पीपल पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स. सार्वजनिक क्षेत्रातले जे अधिकारी असतात किंवा मंत्री असतात आज खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांची गाराणी पब्लिकली आयकुपाक भायर दुसऱ्या मतदारसंघांनी वतात. गोंय राज्यानूय ते जाता, भायल्या राज्यानूय ते जाता. सो ऑल दिस बोथ दिस पर्टिक्युलर मेजर्स प्रामुख्यान नागरिक आणि ब्युरोक्रेसी म्हणजे सरकारी यंत्रणा आणि साधारण नागरिक हाच्या भितरले अंतर ते कमी करता. आता जर सगळीकडे जर बरे प्रशासन हाडपा खातीर जर प्रयत्न जातात जाल्यार 4 मुद्दे बेसिकली आमच्याकडे उरता. फर्स्ट, गुड गव्हर्नन्स म्हणजे मॉडल सुशासन आणि किंवा बरे प्रशासन हाचे बरे प्रॅक्टिसेस खंय आसात आणि अशे बरे प्रॅक्टिसेसाचे डॉक्युमेंटेशन कोणे केला. नीती आयोग प्रत्येक भागात म्हणजे इंडस्ट्रीन गुड प्रॅक्टिसेस डॉक्युमेंट करता, एज्युकेशनाच्या क्षेत्रात डॉक्युमेंटेशन करता, पण सार्वजनिक क्षेत्रात ट्रान्सपरन्सी आणि अकाउंटेबिलिटी वाढपा खातीर त्या पद्धतीचं डॉक्युमेंटेशन ऑफ गुड प्रॅक्टिसेस खंयच्यान सरकारान, खंयच्याय जर सरकारान, राज्य सरकारान किंवा केंद्र संस्कारान जर बरे जर कार्य केले जाल्यार ते कशा पद्धतीन केले आणि ताचो लाभ कसो मेळ्ळो हाचे एक डॉक्युमेंटेशनाची गरज आसा. दुसरी गजाल जी प्रामुख्यान म्हाका दिसता की सार्वजनिक तक्रारी ज्यो आसा, ज्यो पब्लिक ग्रीवन्सेस ते निवारण करपाक आमच्याकडे चार्टर्स आसात, आमच्याकडे पॉलिसी आसा. बट व्हॉट इज द टाइम रन, तो टाइम कितलो लागता ज्या वेळापासून तुम्ही ज्यो गारायणी मांडल्यात आणि जो पद्धतीन त्या गारायणी अड्रेस करता ताचो टाइम कमी जावपा खातीर किंवा त्या टायमाचे मोजमाप करपा खातीर आमच्याकडे यंत्रणा जाय आणि कदाचित नीती आयोगान त्या दृष्टिकोनातल्यान टू ब्रिंग डावन द टाइम लॅग बिटवीन द ग्रीव्हन्सेस पुट अप अँड ग्रीव्हन्सेस सेटल्ड, ग्रीव्हन्सेस एड्रेस्ड
तक्रार निवारणाचो टायम कमी करपा खातीर प्रयत्न जावपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन आमी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणटात, म्हणजे बेंचमार्किंग ऑफ बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रॅक्टिसीस, आणि ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाचे थोडे पॅरामिटर सरकार आमकां अवेलेबल करून दिता, राज्य सरकाराक दिता, केंद्र सरकार दिता, केंद्र सरकाराक वर्ल्ड बँक दिता, आणि त्या पॅरामिटर्साच्या आधारे आमचो परफॉर्मन्स कसो जाला हाचे मूल्यमापन जाता. त्या पद्दतीचे मूल्यमापन सेवा बेंचमार्किंग म्हणजे सर्व्हिसेस बेंचमार्किंग, सर्व्हिसेस डेलिव्हरी बेंचमार्किंग करपा खातीर आमकां जशें ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आसा तशें ईज ऑफ एक्सटेंडेड सर्व्हिसेस ताचे मोजमाप करपा खातीर एक यंत्रणा जाय. वी नीड रिक्वायर सम पॅरामिटर्स, प्रोबेबली नीती आयोग ऑर दी गोवा स्टेट पॉलिसी आसात किंवा आमच्यो जे गोवा स्टेटाची थिंक टँक आसा त्या बद्दल ताणें अशा पद्दतीन प्रयत्न करूं जाय. चौथो महत्वाचो मुद्दो म्हणजे प्रशासकीय सुधारणा, administrative reforms. Which particular ministries, which departments, which municipalities, etc., or which comunidades require administrative reforms? Which are the good public policy संस्था, सार्वजनिक संस्था ज्याच्याकडे बरे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स ताणें कार्यान्वित केल्यात, ताचे खंय तरी डॉक्युमेंटेशन जर जालें जाल्यार वी विल बी एबल टू कम अप विथ एन गुड ब्लूप्रिंट अबाउट हाऊ टू इम्प्रूव्ह अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विसेस. आता हे करताना थोडे सुंदर केस स्टडीज आमच्या फुड्यान अवेलेबल आसा. म्हणजे एक पासपोर्ट सेवा केंद्र तुम्ही पळयलां आसतलें, कितले गतिमान, कितले एफिशियंट. 5-10 वर्सांत तुमकां एक तक्रार पासपोर्ट सेवा केंद्रान येवची ना, तुमचे पासपोर्ट तुमकां रिन्यू करतना. सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल. तशी रेल मदत म्हणून जे सरकारान जो एक पोर्टल केला, किंवा आयुष्यमान भारत, उज्ज्वल भारत, ई चौपाल किंवा ई ग्राम स्वराज्य, किंवा आजपर्यंत वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी विच वॉज बॉट बाय एनी पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंट इन लास्ट 100 years म्हणया, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भितर गतिशक्तीच्या नावाखाला जो पोर्टल तयार झाला, that portal is so beautiful and efficient that businessmen today are very happy with this logistics portal and they feel that it can still be made further vibrant. अशा पद्धतीचे जे ऑलरेडी सक्सेसफुल मॉडेल्स असा ते मॉडेल्स इतर सेवा दिवपी क्षेत्रात सुद्धा हाडपाक जातात की ना हाच्या बद्दल विचार जावंक जाय. मागीर हांव नॉर्मल स्टॅटिस्टिक्स पळयता. ग्रीव्हन्सेस रिड्रेस कितल्यो केंद्र सरकार करतात आणि कितल्यो युनियन टेरिटरीज आणि स्टेट गव्हर्नमेंट करता, जाल्यार म्हाका एक बरें खूब एक डिफरन्स दिसता. सेंट्रल डिपार्टमेंट्स किंवा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ताचो डेटा उपलब्ध आसा. They are able to solve almost 94 to 95% of grievances address करतात. पण state governments, all state governments put together and all union territories put together are able to address only 70% of grievances. So in other words, state governments, all state governments and all union territories in the country are pulling back the efforts made by the center. कारण आमची grievance redress करपाची यंत्रणा केंद्र इतली सशक्त आणि सक्षम ना. So it is very easy to find out those possible gaps. 3-4 गजाल्यो ज्यो कितें आसा जे आमकां करपाक सहज शक्य आसा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आणि पब्लिक पॉलिसी बरी करपाक. एक म्हणजे चॅनल ऑफ सबमिशन. ज्या वेळाचेर तुम्ही एक फायल खंयच्याय डिपार्टमेंटान सबमिट करता आणि फ्रॉम द डेट यू आर सबमिटिंग युअर फायल तो पर्यंत जी फायल ती डिस्पोज जाता इन युअर फेवर किंवा अगेन्स्ट यू. सध्या तरी अशें पळयता आमी की टोटल देर आर 7 to 8 डिफरंट लेवल्स, 7 किंवा 8 पायराचेर त्यो फायली वतात. सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा की ह्यो फायल्यो आमी अशा पद्धतीच्यो फायल्यो 4 लेवलान डिस्पोज करतात. सो स्टेट गव्हर्नमेंट्स इफ दे टेक ऑलमोस्ट 7 to 8 steps टू डिस्पोज अ फायल अँड गुड डिपार्टमेंट्स लायक दॅट फायनान्स डिपार्टमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, तुमचे रोड डिपार्टमेंट, हे 2-3 ज्यो डिपार्टमेंट्स ज्यो आमच्यो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज आसा 2-3, जाल्यार त्यो जर 3 किंवा 4 पातळेचेर जर त्यो फायल्स क्लियर करता जाल्यार देर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस टू लर्न. पुढे ते म्हणतात की गुड डिपार्टमेंट आज जर मिनिस्ट्री जर पळयत जाल्यार रेल्वे मिनिस्ट्री किंवा आपले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट किंवा पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री जी गडकरी चलयता ट्रान्सपोर्ट किंवा फायनान्स मिनिस्ट्री, दे आर सेइंग इज आम्ही फायनान्शियल पॉवर्स आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉवर्स लोकल लेवलाचेर डिवॉल्व केल्या. म्हणजे तुमकां ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह जर अप्रुवल जाय जाल्यार तुमकां परते आमचे कडेन येवपाची गरज ना, बिकॉज वी हॅव सेट अप लिमिट्स एट ऑल लेवल्स. त्या पद्धतीच्यो लिमिट्स फायनान्शियल अप्रुवलाक आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवलाक प्रत्येक राज्यान जर लावन दिले जाल्यार 4 परस कमी स्टेपा वयल्यान तुमच्यो सगळ्यो आमच्यो फायल्स डिस्पोज करपाक शक्य आसा. ज्या पद्धतीन प्रत्येक डिपार्टमेंटाक सेंट्रलाच्या किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटाच्या एक डेस्क ऑफिसर म्हणून आसता, डेस्क हेड म्हणून आसता किंवा एक डिलिंग हँड आसता. आमकां तो डिलिंग हँडाचो कन्सेप्ट जर पयस करत आणि डिजिटल ऑफिसर हो जर कन्सेप्ट जर हाडत
where digital officer will be able to trace your file and tell you the status at any point of time on real time basis, we will be able to improve the accountability much further. Finally, प्रगत जी राज्य असा ज्या ठिकाणी किंवा प्रगत देश असा ज्या ठिकाणी डिजिटायझेशन बऱ्या पद्धतीने चालला आणि पब्लिक सिस्टम इफेक्टिव्ह असा, ते म्हणता की ऑल रिसिट्स मस्ट बी इन डिजिटल फॉर्म आणि वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट. कमीत कमी आमचे 60 ते 70% सगळे जे रिसिट्स असतात ते डिजिटल फॉर्मान इंडियान आता जनरेट जाता. इफ वी रेज इट इवन अप टिल 90%, फॉरगेट अबाउट 100%, स्टील द इफेक्टिव्हनेस कुड बी फर्दर इन्क्रीज. आता गेल्या 2021 मध्ये कंपोजिट गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स म्हणून एक इंडेक्स भारत सरकारान तयार केलो प्रत्येक राज्या खातीर. कंपोजिट गुड गव्हर्नन्स इंडेक्सान हे केले, मेजर केले की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आणि पब्लिक ट्रान्सपरन्सी कशा पद्धतीन वयर चल्ल्या प्रत्येक राज्यात. तातूंत आमकां दिसता की गुजरात स्टँड्स एट नंबर 1, त्याच्यानंतर मध्य प्रदेश, त्याच्यानंतर हिमाचल प्रदेश आणि त्याच्यानंतर दिल्ली ही राज्याच्या लाईनीन इन दॅट हायरार्की दिसता वेर पब्लिक गव्हर्नन्स, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी अँड पब्लिक पॉलिसी आर मोर इफेक्टिव्ह. गोंयांत आमी पळयलां की पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि युटिलिटी हे दोन सर्विसेस तातूंत आमी अव्वल आसात इन गोवा. सो आमी जर आमच्यो पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेस गुड गव्हर्नन्स इंडेक्सान सबंद देशा भितर जर अव्वल आसूंक शकता, if we can copy the same model to at least 5 to 6 departments, probably we will be able to rank in top 3 good states where public accountability and public governance is highest. यामध्ये 2022 सालान म्हणजे गेल्या वर्सा आम्ही मॅन्युअल ऑफ ऑफिस प्रोसिजर्स हो केंद्र सरकाराच्या डीओपीटी डिपार्टमेंटात हाडून दिला, पर्सनल अँड ट्रेनिंग. तो ऑफिस प्रोसिजर्साचो मॅन्युअल प्रत्येक राज्यान कार्यान्वित करचो असं केंद्र सरकार म्हणता आणि तो ऑफिस प्रोसिजर मॅन्युअल जर आम्ही बेग्यात बेगीन जर तो कार्यान्वित करत जाल्यार आमची डिलिव्हरी आणखी इफेक्टिव्ह जातली. आता शेवटचे 5 मुद्दे दवरता म्हणजे फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्कशन. प्रत्येक ऑर्गनायझेशनान, प्रत्येक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान, प्रत्येक मिनिस्ट्रीन लर्निंग ऑर्गनायझेशन जावंक फावो. लर्निंग ऑर्गनायझेशन इज नेवर अ स्टॅटिक ऑर्गनायझेशन. एक डिपार्टमेंट जो कंटिन्युअस शिकत असा, तुझ्या वाईट अनुभवातल्यान बऱ्या अनुभवातल्यान शिकता आणि बऱ्या अनुभव जेन्ना तू यू आर एबल टू टॅकल दॅट वाईट अनुभव आणि बरे तू चेंज करता, देर आर गुड लर्निंग्स. जे इन्स्टिट्यूशन, जे शाळा, जी कॉलेज, जे इन्स्टिट्यूशन लर्निंग ऑर्गनायझेशन जाता ती टिकूंक शकता, इट इज एबल टू गिव्ह बेटर डेलिव्हरेबल्स टू पीपल. सो our aim must be to make all government departments learning organizations rather than static bureaucratic departments. नंबर 1. दुसरी गजाल, ज्या डिपार्टमेंटान किंवा ज्या मिनिस्ट्रीन आम्ही पळयता संबंध देशभर ज्याकडे लोकसहभागाचो एलिमेंट चड आसा, लोकां बरोबर चड इंटरफियर आसा, इंटरव्हेन्शन्स लोकांचे तुम्ही घेता किंवा पब्लिक इंटरफियरन्स जातून चड आसा, तातून सर्विसेस वाडटा. कारण ऑफकोर्स अपेक्षा लोकांच्या वाडल्यो, लोक तुमच्याकडल्यान चड एक्सपेक्ट करता तेन्ना तुम्ही यू डेलिव्हर बेटर. सो पब्लिक इंटरफेस जर वाडयत जाल्यार पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वाडटा. नंबर 3, what all departments are doing in order to give you a valued added service. म्हणजे तुमका एक फॉर्म जाय, तुमका कसलो एनओसी जाय, ती एनओसी तुमच्या पर्यंत मेळ्ळें काय तुमचें काम जालें, पण ताच्या परस जर तेच डिपार्टमेंट एनओसी बरोबर जर तुमका एक व्हॅल्यू एडेड सर्विसेस खंयच्याय पद्धतीन जर दीत जाल्यार योर सॅटिस्फॅक्शन विथ दॅट डिपार्टमेंट वूड इन्क्रीज. Finally, all departments, including state governments and union territories, must understand that there is no single best method to do things. म्हणजे सदोदित तुमच्या कार्या भितर कंटिन्युअस इम्प्रूवमेंट जर आम्ही करत, डेलिव्हरेबल, पब्लिक डेलिव्हरेबल कशा पद्धतीन वाडटले, लोकांचो सहभाग कसो वाडटलो, हो एक कंटिन्युअस प्रोसेस आसा. इट इज नॉट जस्ट हे 2 तुम्ही म्हाका गजाली सांगल्या तो हांवें केले. लास्ट इज कन्सिस्टन्सी अँड फॉलोअप. आता गोंयचेच उदाहरण दिता, सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आम्ही पळयलो, बऱ्या तरेन तो चलतालो, पण तातूंत भितर जर कन्सिस्टन्सी जर आसता जाल्यार वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम दिस. आज आम्ही आयडीसी बद्दल आयकलें की आयडीसीन टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन केलें, पण आयडीसीचो कित्तो जर ईडीसीन जर केलो, ईडीसीचो जर कित्तो जर गोवा कदंबा ट्रान्सपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान केलो जाल्यार कितल्योश्यो सुदारणा आमकां बऱ्या पद्धतीन सगळे कडेन करपाक जाता. ह्या बाबतींत सिन्स आमचो मित्र गिरीराज पै वेर्णेकर आसा आनी इज वर्किंग क्लोजली विथ द गव्हर्नमेंट. एक 3 वर्सां पयलीं सरकारान आमकां गोवा इन्स्टिट्यूट फॉर फ्युचरिस्टीक ट्रान्सफॉर्मेशन हो थिंक टँक नीती आयोगा सारको गोंयांत स्थापन करतले म्हणून आमकां सांगिल्लें.
ताचेर जर आमी जर काम जर केलें आनी ह्या पद्दतीचे इंटलेक्च्युअल जे आज आमचे कडेन डिस्कशन करपाक ह्या माध्यमांतल्यान आयल्या तांचे जर आमी जर इनपुट्स घेतले जाल्यार गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्युचरिस्टीक ट्रान्सफॉर्मेशन ते तुमच्या तकलेंत आसा ताणें विल बी एबल टू गिव बेटर डेलिव्हरेबल्स टू ऑल गोवन्स. आय रेस्पेक्ट. थँक्यू व्हेरी मच. तुका तुजे कडेन परत येतले मनोजान एक ढोबळ मानान आमचे कडेन आशिल्ले नीती नियम आमचे कडेन केंद्र सरकार बाकीचे राज्य त्या तुलनेन गोंय अशें एक आराखडो मांडिल्लो आसा. आमी पळयतात खूब प्रशासन म्हणलें की न्ही कोणाचें तोंड कोणाक खंयचे वाटेन आहा म्हूण कांयच कळना. वॉटर रिसोर्सीस मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणटा एक दीस भितर साळावलेचे जी पळय कितें उदक सप्लाय बंद पडल्या ती चालू जातली 12 दिसांक उदक मेळटलें. 3 दीस जाले उदक मेळना. गव्हर्मेंटान जाहीर केल्ले 31 डिसेंबराच्यान मोठ्या प्रमाणाचेर लोक गोंयांत आसतले. दर वर्सा 80 लाख टुरिस्ट गोंयांत येतात. म्हणजे गोंयांत कितले लोक येतात ते पळयात. 800 पोलीस रस्त्यार आसतले. ह्या 8 दिसांक एकूय पोलीस लोकांक रस्त्यार दिसलो ना. विशेष करून बीजेपीच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्यान म्हाका सांगलें DYSP लेवलाचो अधिकारी फाटल्या 5 वर्सांनी आपणे केन्ना रस्त्यार पळोवना. स्मार्ट सिटी काम चालू आसा. स्मार्ट सिटी आनी पणजी म्युनिसिपालिटी भितर पूर्ण संघर्ष पारदर्शकता ना. गोंयान भितर लोकपाल म्हणून आसा. तुम्ही आयकलां लोकपाल म्हणटा काम करता म्हणून. हांव एक पत्रकार म्हणून सांगता फाटल्या 2 वर्सांत तो लोकपाल कसो दिसता तो कितें करता आमकां कोणाक खबर ना. तर ह्यो सगळीं हत्यारां बरें प्रशासन चलोवपाची. हांव आतां आमचे जे पळय वयर मानेस्त बसले तांचे कडेन येता. सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता मनोज काकुले जो एक फायर ब्रँड इंडस्ट्रियलिस्ट ताणें थोडे भितर म्हणजे हांव तुमचे कडेन सगळे कडेन मागता 2 ते 3 मिनटां भितर तुमी आपली मतां व्यक्त करची. आनी एक लक्षांत धरात आमी हांगा पॉझिटिव्ह चर्चा करपाक बशिल्ल्यार आमकां दिसता की कितें तरी बरें घडचें. आनी गोमंतक भितर सदांच आमी जितले प्रखर टिका करतात तितलो आमचे भितर गोंयचो मोग गोंयचो कळवळो इतलो आसा की ताजी तुलना जावंक शकना. म्हणजे आमी ह्या गोंयच्या कळवळ्यान हें सगळें करतात. हाजी सगळ्याक हें सगळें मतीन दवरचें इतलें म्हाका. पयलीं म्हणजे सगळ्या गोंयकारांक नव्या वर्षाच्यो शुभेच्छा. प्रोफेसर मनोजान सांगला त्या प्रमाणे आय फुल्ली एग्री. तुम्ही जे म्हणलां इज 100% करेक्ट. आमचो देश मोदी सरकाराच्या गायडन्सान इज गोईंग इन द रायट डायरेक्शन. आय डोंट थिंक एनीबडी कॅन डिस्प्यूट दॅट. पुणून तुम्हीच सांगला त्या प्रमाणे जे पळय केंद्र सरकाराचे ध्येय आसा ते स्टेटा पर्यंत पावता काय ना इज एक्झॅक्टली वेर वी आर. सो आय विल टॉक फॉर नेक्स्ट 2 मिनिट्स ओनली अबाउट गोवा. आमी गोंयचे उलोवया. जे म्हाका लागता आय एम अ स्मॉल बिझनेसमॅन इन गोवा आणि जे प्रॉबली म्हज्या सारख्या बिझनेसमॅनांक लागता ऑन टुडेज सब्जेक्ट ऑफ पीपल फ्रेंडली गव्हर्नन्स आय विल रिस्ट्रिक्ट माय पॉइंट्स टू दॅट. इफ यू आस्क मी probably our chief minister Dr. Pramod Sawant, his council of ministers might be towing in the same line. म्हणजे की जे पळय प्रायम मिनिस्टराचे ध्येय आसा ते तांकां सकयल पर्यंत हाडपाचें आसा. पूण अनफॉर्च्युनेटली आय कॅन से एज अ बिझनेसमॅन एज अ गोवन ते सगळे सकयल पर्यंत पावना. लेट अस नॉट मिन्स अराउंड विथ वर्ड्स. अनफॉर्च्युनेटली पावना विच मायट नॉट बी देअर इंटेंशन. आता कित्याक पावना? तुम्ही जर सामान्य एक धंदेवाईक म्युनिसिपालिटीन गेलो, पंचायतीन गेलो, लेबर डिपार्टमेंटान गेलो, थंय पळय जे मनीस बसल्या ते फक्त बोटां दाखयता कायद्याचेर. आज सिच्युएशन धंद्याचे बिझनेसाचे एनवायरमेंट इतलो चेंज जाला. मर्जर्स अँड एक्विजिशन्स आर हॅपनिंग. देर आर डिफरंट टायप ऑफ एग्रीमेंट सायन, डिफरंट टायप ऑफ पेपर वर्क बीन डन. जे पळय पयलीं 25 वर्सां पयलीं चलतालें तें आतां चलना. आज तो म्हणटा ना हाज्या प्रमाणे हो पेपर हाड. अरे हो पेपर खंय मेळटलो? आज केंद्र सरकारान सांगला यू कॅन एंटर एन एअरपोर्ट विथ युअर आधार कार्ड विच इज डावन डिजी लॉकर. डिजी यात्रा आसा ताजे वयल्यान तूं एअरपोर्टार सेक्युरिटी दीस बींग हँडल्ड. तरी पूण हांगा आमच्या गोंयच्या ब्युरोक्रसीक ऑर ऑफिसरांक तें लागना. तो म्हणटा ना हो पळय जो 1752 कायदो आसा त्या प्रमाणे तो पेपर हाड. अरे तो पेपर रेलेवंटूच ना. हे हांकां ऑफिसरांक कोण सांगतलो? Is this the responsibility of the respective ministry to convey or whose? I don't know. But unfortunately जाता कितें ती कामां जायना because of this. So the friendliness of whatever you're talking about governance is definitely not going down to the people. तुम्ही दुसरी गजाल म्हणली स्मार्ट सिटी म्हणा. Everybody knows whether how smart the smart city is. I will give a small example of unfriendly thing which is happening. कांपालाचेर पणजेकारांक सगळ्या खबर आहा एक प्रॉमिनाड बांदल्या
fantastic promenade which is built. Right behind Kala Academy, there is one barricade which is put up there. Means हेवटेंचो लोक तेवटेन येऊ शकता, मॅरियटा कडल्यान कला अकादमी येऊ शकता, मार्केटा कडल्यान देंपा हाऊसा कडल्यान कला अकादमी येऊ शकता, क्रॉस करू शकना. मध्ये एक पत्रे घाल्या, ते पत्रे कोणे घाल्या हे वचून खंयच्याय डिपार्टमेंटाक विचार खबर ना, आणि हांवें घालूंक ना म्हणून तूं काडचो ना, तुवें घालूंक ना म्हणून वो काडचो ना. सो इज दिस फ्रेंडली गव्हर्नन्स? माय क्वेश्चन इज दॅट एज अ नॉर्मल सिटीजन. सो अकॉर्डिंग टू मी द इंटेंशन मायट बी देर, गव्हर्नमेंटाची इंटेंशन बरें आसा, पूण ते सकल पर्यंत पावना, जाचेर आमी काम करपाची गरज आसा. हांव ही तक्रार म्हणून सांगता, फक्त तक्रार म्हणून सांगना, आमी सजेशनूय दितात. पूण प्रॉब्लेम इज आतां हो जर पत्रो काडपाक जाय, हें सजेशन वचून खंय दिवपाचें? स्मार्ट सिटीन पळय जें काम चल्लां ताका कितें सजेशन दिवपाक जाय, खंय दिवपाचें? कित्याक म्हाका कोणाक विचारूंकूच ना. कित्याक म्युनिसिपालिटी विचारत, म्युनिसिपालिटी म्हणटा आपणाक खबर ना, आनी कोण म्हणटा PWD म्हणटा आपणाक खबर ना, सिवेज कॉर्पोरेशन म्हणटा आपणाक खबर ना. दिस इज द प्रॉब्लम. सो म्हज्या कोतान प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट हॅज टू डू वन थिंग. जर पिपल फ्रेंडली गव्हर्नमेंट करपाक जाय, तांणी मायक्रो लेवलचेर विचार करपाची गरज आसा की हाव अ कॉमन मॅन will be helped by this micro governance and friendliness by all the government departments. जोपर्यंत ते आमच्या पर्यंत पावना, म्हजे कडेन तुजे कडेन पावना, all these policies of Modi government will only remain at a very macro level. That is what I feel. मनोज काकुले हांचे एक तुमकां सगळ्यांक सांगून दिसता, इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, पणजेन भितर बरें व्हडलें बिझनेस हाऊस चलयता. पूण बिझनेस करप म्हळ्यार सरकाराच्या विरुद्ध किंवा सरकाराक मतां कठीण लागता अशें दिवप न्ही, अशें न्ही. तो सरळ स्पश्ट उलयता स्मार्ट सिटी संदर्भात. जे पणजेकार थोडेच लोक उलयल्यात, कोण उलयना पणजेकार, थोडेच लोक उलयल्यात, तातूंत तो आसा म्हणून ताच्या मुखावेलो रस्तो 1 वर्स बंद पडला. Yeah, but that is the tragedy. No one is taking up his issue. We have Chamber of Commerce, we have Goa State Industry Association, CII, which is most powerful. But I must say, we have become spineless. We are failing to defend our own industry people. That is one problem. I'll go to the main problem. See, the basic problem is India is a federal structure, state, center and the local bodies. Each one is getting powers under a constitution. And center has gone much aggressive because I was involved there in Delhi for last 5 years. We worked closely and I fully endorse with what Manoj just presented. Things were moving at an accelerated pace. But in the state, that is absolutely pathetic. Now, if you ask me, Goa is little better than many of the states. Don't be under impression that Telangana is great. Few things they have done here and there, but if you go at grassroots level, Telangana also is a disaster. That doesn't mean that Goa should not change. Goa has not done enough. Let me tell you, I was involved on ease of doing business. Goa has 4 problems. One is statutes. As you said, it's outdated statutes. Second, the processes that are set up under a particular statute. Third topic is the behavioral pattern of people. There is a process, there is a rule, but no one wants to follow rule of law. They want to say, I want to do this way. Na, tu yo, follow yo, par yo, aware yo. Zaina tuja. Our table nasta, apun election duty manta. No job is assigned. There is absolutely pathetic approach of this bureaucracy. Absolutely insensitive to the needs of the common man. I will not say even businessman, common man, insensitive. And let me tell you, 4th is e-governance. Government has done as a policy to introduce e-governance, but e-governance itself is in a pathetic state. Today, who wants maximum support is government department itself. More than industry, they need more ease of doing business towards governance. Because as you said, there is a disconnect between 2 departments. That's because of our federal structure. You look at a scenario today in e-governance, sub-registrar's office. Goa's sub-registrar office are one of the most corrupt offices of the state. I will make this statement firmly. I have brought it to the notice of respective people. But today, before e-governance, your sale deed was getting registered in 24 hours and you were getting a copy. Today, with e-governance, it takes 20 days for an office from Panjim to get a sub-registrar. One of the sub-registrar is clean, but others are pathetic. You look at MAPSA sub-registrar, pathetic, fraudulent. These guys are making 1 lakh 3 entry करपाक लायतात. म्हळ्यार तुवें आपूण एंट्री करपाची टू बूक युअर अपॉइंटमेंट न्ही,
आनी टार्गेट 3-3-3-4 करपाक लायतात आनी दे ब्लॉक दो स्लॉट्स आनी मागीर कोण अर्जंट येता म्हण येता न्ही ताका तो स्लॉट फ्री करून दितात आनी तांचे कडल्यान अपॉइंटमेंटाक 50-60 हजार रुपया घेतात. This is not happening at a political level. This is happening at an officer level. There is one officer in Mapsa now. He is presently posted in Mapsa. He was in Margao. Fraudulent sub-registrar of Goa. Unfortunately, he derives a surname of one of the most popular and our dear chief minister, ex-chief minister. Even people are asking part of your property. Some cases they have asked, can you give me 4,000 square meter plot? Hangadi, thoi di. Things have reached to that level. He is harassing people everywhere. हे आमी पळय म्हणटात पॉलिसी डॉक्युमेंट बी ते म्हाका दिसता उतरांचे बुडबुडे. हांव एक बिझनेसमॅन, वेगवेगळे धंदे आसा म्हजे, स्मॉल स्केल फॅक्टरी आसा, ट्रेडिंग आसा, रियल इस्टेट आसा. म्हजे कोतान गोंयची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप टोटली कॉलॅप्स्ड आनी टोटली करप्ट. म्हाका सीएमातले ताका आयकुपा जाय आशिल्लें. दुर्दैवान राजू कितें जाता, सीएमाले आमी आयकतात, सीएमान आमकां आमच्या टोटली रियल इस्टेट डेव्हलपर म्हूण सांगता. 9 ऑगस्टाक हांवें कंप्लिशन सर्टिफिकेट मागलें SGPD. म्हजो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो. आज 5 म्हयने जाले कंप्लिशन सर्टिफिकेट मेळना. ताका कितें दिसता बिल्डराची इनकन्विनियन्स जालें, म्हजें कांय इनकन्विनियन्स जावना. म्हजे 90% पयशे हांवें घेतले. जे 120 लोकांनी म्हजे फ्लॅट घेतल्या ताजी इनकन्विनियन्स जाली. सब रजिस्टर तूं म्हणटा तशें टोटल तो सांगता टार्गेट आसा वयर. ही कितें म्युटेशन. समज हांवें देसाय बाबाली प्रॉपर्टी घेतली किंवा म्हजी ताणें घेतली, बाय मॅटर ऑफ फॅक्ट तें नांव बदलपा जाय. एकच केस आसा, ती जर सोडली, सांग्यार एका पॉलिटिशियनाच्या चल्यान जागो घेतली आनी तें म्युटेशन एका दिसान जालें. ती केस जर सोडली, आमची म्युटेशन 6 म्हयने जायना आनी हजारांनी पयशे. कितें? आनी हे ब्युरोक्रेट, हांव सजेशन मागीर करता, ब्युरोक्रेट हे पळय येतात ते धरतात ते ट्रान्सिट हे भायले ते येतात. हांवें कलेक्टरा कडेन हें घेतलो, बायले कडेन उलयता, क्या कर रे हो, क्या पकाया. बायले कडेन पयले 6 म्हयने तांकां गोंय कितें म्हणटा तें कळपाक वता. मागीर वर्सभर ते कितें काम करतात आनी नेक्स्ट 6 मंथ हांगा जमनी बिमनी घेवप हें फिक्सिंग चल्लां. असले कलेक्टर आनी हे तर सांगपाचें म्हणजे रियल इस्टेटाचो जर तुवें हें घेतलो, हांव म्हणटा करप्शन सामकें डिसेंट्रलायज जालां. टॉप 2 पंचायत नाका. म्हणजे एज अ बिझनेसमॅन हांव आतां म्हज्या नातरांक सांगता, नाका हो देश सोडून वचा तुमी. बरें प्रॉफिट, इतली परिस्थिती आयल्या, धंदो करनाकात, गोवन बिवन सगळें खरें, पूण आनी हाय नेटवर्थ लोक सोडून वचल्ले देश. ही परिस्थिती आमचेर येतली आनी त्या खातीर हें एडमिनिस्ट्रेशन कितें कशें फ्रेंडली हाजें नेक्स्ट हांव सजेशन करता प्रॅक्टिकल.